आपले जीवित तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका पोसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा कुटुंबाची मुळां वळखून घे, क्रिस्ती मुल्यां जिये. ह्या संवसारांत आमी एकसुरी वो जुवो कसो जियेना पूण संबंदान वाडटा. आमचो घोराबो जाता आमचो पयलो समुदाय जंयसर आमची मुळावी आकारणी जाता. घोराब्यांत आमी भावार्थ आनी बरे शेगूण आपणायता. ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतना आमच्या घोराब्या पासत मागुया. वडिलांनी बरी आकारणी दिवंक आनी आमी बरें शेगुणी जिवीत ह्या समाजांत जियोंक हीच कृपा सगल्यांक मागुया. आमच्या कुटुंबाची मुळां ओळखून घेवन जेजूची मुडी आमच्या जिवितांत जिवंक जाय ते पावटी आमी विसरल्या हें ओळखून घेवया. आनी जेन्ना आमी नातालांचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता तेन्ना आमच्या कुटुंबाची मुळां ओळखून घेवन जेजूच्या मुडयां प्रमाणे आमची कुटुंबां आमी जिवंक आमकां कृपा मागता आसतना आमी जायते पावटी चुकल्या हें ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें मागून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. आनी काकुत्सार देवा लागीं आमकां बोगूस म्हूण मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणुच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
प्रार्थुया. देवा, मनशा कुडाच्या रचणारा आनी सरभंडारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारचे कुशींत मनशा सोयम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयन कान दी. आमचे मनीसोयम घेतल्या तुज्या मोगाचो पूत आपल्या देव सोयमाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दिव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगले, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हज्या भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचे चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती कोत्तोले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटीक तूं दोत्तलोय. तुज्या बापायचे पूत ताका नमस्कार कोत्तोले. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं पोतून आयलाय, शिवा भाशेन वो एके शिवणी भाशेन. दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उकोड्या बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जागा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरसां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोजेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बलाक नीत करून दितलो. जाबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजू. दोंगरांचेर तांकां नियानीत मेलू. नितीन तो दुर्बलांक राखू आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारू. जाबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी आसोसोर शेकांचे तीस तोकतली. एका दोर्या थाव दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर थाव प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जाबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदाकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगू. प्रितुमेची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोदोव म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जाबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sois always pora, sois always pora, sois always pora, sois always pora, sois always pora. भोवत्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावोलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sois always pora, sois always pora,
Zui sol vespora, zui sol vespora, zui sol vespora, zui sol vespora. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. आब्राहमाक जल्मल्लो इजाक, इजाकाक जल्मल्लो जाकोब, जाकोबाक जल्मल्लो जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मल्ले पेरेज आनी जारा, हाची आवय तामार, पेराजाक जल्मल्लो हेज्रोन, हेज्रोनाक जल्मल्लो आराम, आरामाक जल्मल्लो आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सोलोमोन आनी सोलोमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूत, ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दाविदाक जल्मलो सोलोमोन, हाची आवय उरियाची पोतीन, सोलोमोनाक जल्मलो रोबाम आनी रोबामाक जल्मल्लो आसा, आसाक जल्मल्लो जोझाफात आनी जोझाफाताक जल्मल्लो जोराम, जोरामाक जल्मल्लो ओजियास आनी ओजियासाक जल्मल्लो जोताम, जोतामाक जल्मल्लो आकाज आनी आकाजाक जल्मल्लो हेजिकियास, हेजिकियास हाका जल्मल्लो मानास आनी मानासेक जल्मल्लो आमोन, आमोनाक जल्मल्लो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मल्ले जेकोनियास आनी ताचे भाव. हे काळार इस्रायल पोचेक बाबिलोनांत निर्वासी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पड्डेच्या उपरांत जेकोनियासाक जल्मल्लो सालातियाल आनी सालातियालाक जल्मल्लो जोरबाबेल आनी जोरबाबेलाक जल्मल्लो आबियाउद आनी आबियौदाक जल्मल्लो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मल्लो आजोर आनी आजोराक जल्मल्लो सादोक आनी सादोकाक जल्मल्लो आकीम आनी आकिमाक जल्मल्लो एलियाद, एलियादाक जल्मल्लो एलियाजार आनी एलियाजाराक जल्मल्लो मातान, मातानाक जल्मल्लो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मल्लो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळ्यो मेळून आब्राहमाक तान दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणकां आनी दाविदा तावन बाबिलोनेच्या पोड्डेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या पोड्डेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता. अब्राहम लिंकन पयले पावटी प्रेसिडेंट कसो निवडून आयलो तेन्ना ताच्या जिविताची एक घडणी सांगलेली आसा आनी ती घडणी अशी. तो पयलेच पावटी निवडून पयली आपली स्पीच करूंक उबो रावलो तेन्ना कोण तरी मदें उबो रावलो जो लोकां मदें आसलो आनी म्हणलें, तूं प्रेसिडेंट जाला, तुजो पाय चामार आसलो, तो म्हजे आनी म्हजे फामिलीचे मोचे करतालो. आनी तेन्ना सगळो लोक हांसूंक लागलो. आनी तेन्ना थोडो वेळ उगी रावन लिंकनान जबाब दिलो, वय म्हजो बापूय चामार आसलो, म्हजो बापूय तुजे मोचे बरे भाशेन करतालो, कोणाकूच तो आपल्या वावरान फोटय नासलो, आपलें काडीज मौन लावन आपलो वावर करतालो. तेन्ना सगळीं आसताली ती बंद जाली. ही घडणी धरून आयच्या दिसाक आमचो नियाळ आमी करुया. आयचो नियाळ आमच्या दोळ्या मुखार कुटुंबाची मुळां वळखून घे, क्रिस्ताची मुळयां जिये हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. अब्राहम लिंकनान आपले मूळ कितें तें ओळखून घेतलें, आपल्या कुटुंबाचें, आपलो बापूय चामार हें ओळखून घेतलें आनी सोबे माजार सगल्यांक सांगलें, वय म्हजो बापूय चामार आसलो, मुळां आपली, म्हजो बापूय, म्हज्या कुटुंबाचें मूळ बापूय, म्हज्या बापाक हांव प्रेसिडेंट जाला म्हणून हांव सोकला उडोवचो ना,
हें ताणें थारायलें त्या दिसा. आयच्या पयल्या वाचपान बाबा म्हणिनो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां खबर मेळटा जाकोब आपल्या 12 भुरग्यांक आपयता. मोन्नाचे तोडीर पावलोलो आनी मोन्नाचे तोडीर पावलोलो तेन्ना आपल्या 12 भुरग्यांक आपोवन तांकां आपलो संदेश दिता. तुमचे मदें एकवट सांबाळात, फुटी घाली नाकात. आपापल्या उतरान तो सांगता, पूण ताचो संक्षेप कसो ह्या पयल्या वाचपाचो आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. 12 भुरगीं आसली ताका, 12 पूत आसले. ह्या 12 पुतांकूय आपोवन तो म्हणटा एकठांय जियात, जोडी मोडी शिपडो नाकात, तुमची पाडां मुडां गोट दवरात, असलो संदेश तांकां दिता. आनी आयच्या शीब वर्तमानान जेजूची वडेरी आमी आयकल्या. जेजूची पिडगा आख्खीच आमच्या दोळ्या मुखार 3 भासांनी आमी दवरल्या. आब्राम ते दावीद पर्यंत, दावीद ते बाबिलोन शारांत ती आसली ते मेरेन, आनी बाबिलोन ते जेजू मेरेन. ह्यो 3 पिडगा 14 पिडगा जेजूच्यो बारीकसाणीन शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कित्याक शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता? कित्याक आमकां जाणा जावंक जाय आसलें पयली पिडगा जेजूची कोण ती? आब्रामान ते दावीद पर्यंत, दावीद ते बाबिलोन पर्यंत, बाबिलोन ते जेजू पर्यंत दाखयल्यार पुरो आसलेलें. एकूच पिडगा सांगल्यार पुरो आसलेली. सगळ्यांची नांवां घेवन सांगता, तातूंत बायलांकूय घालता. जबरशा बायलांक त्या काळार घालिनासले, तांकांय घालता. हाचें कारण म्हणल्यार शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार एकच चित्र दवरूंक सोदता. जेजूची फामिलीची पाडां मुडां गोट आसली. तो खंयचे फामिलींतलो आयलो हें ताणें दाखोड केलें, हो पुरावो ताणें दिलो. ताची पुडां मुडां कितली गोट आसली, ताचो बानपास आपले फामिली सोबे कितलो गोट आसलो हें ताणें उगडास केलो. आनी ह्याच खातीर दाविदाच्या घराण्यांतलो तो उत्पन्न जातलो असलें देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकता. बाबा म्हणिनो गोरेब्याची मुडां म्हणटा आसतना आमच्या इंडियेंत हो कॉन्सेप्ट आसा जॉयंट फॅमिली. आयजच्या दिसाक आमचें खातें जें मी समोरमता सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, आनी आमी जाय तो वावर करता. तातूंतलो एक वावर म्हणल्यार आमी विलेजींनी वचून हो लोकांक विलेजींनी व्हरता. आनी अशें करता आसतना एक फामील आमकां मेवली जुंय 30 आनी 2 फामिलीचे मेंबर एकठांय एका गोराब्यान जियेतात. म्हणल्यार 30 आनी 2 भुरगीं आजून तेंगेर एक मोडकी चलता. 32 people लिव्हिंग इन 1 हावस. एक मोडकी शिजता, सगळे तांचे भागा 32. हो कॉन्सेप्ट आमचे इंडियेंत आजून आसा जॉयंट फॅमिलीज. हो कॉन्सेप्ट तर कोणाकूय फॉरेनरांक सांगीत जाल्यार वो दुसऱ्या कंट्रीच्या मनशांक सांगत जाल्यार तांचे मतीन तो असो ना, पूण आमचे मतीन तो आसा. हो जॉयंट फॅमिली कॉन्सेप्ट आमची पाडां मुडां कोण हें आमकां दिसून येता. आनीक एक वस्त तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक हिंदू फामिलीक भेट करता आसतना तांगेर हांव एक वण्टीचेर व्हडलें झाड पडयलें, झाडाचें चित्र पडयलें, आनी ह्या चित्राचेर मुडांतान तांचे फॅमिली ट्री सुरू जाता. आनी जितलें जितलें झाड भुरगीं वाडटात तितलें तांची नांवां थंयसर पडटात. आमचे फामिलीची आमी एकठांय केल्यात मुडां कितलीं जातलीं काय हें आमकां विचार करुया. देखून बाबा म्हणिनो आयच्या दिसाक हो संदेश आमी घेवया. जेन्ना आमची कुटुंबाची मुडां ओळखून घे, कुटुंबाची मुडां, आमची मुडां पाडां कितें ती ओळखून घे, आनी क्रिस्ताच्या जिविताची मुळयां, जेजूच्या जिविताचे प्रिंसिपल्स व्हॅल्यूज तुजे कर. हो विशय आमी नियाडूंक आयच्या दिसाक बाबा म्हणिनो आमी आमची पाडां मुडां सोदची गरज आसा. जी घोडे कसलेय कारणाक लागून तुटल्यात, आमचे बानपास आमी सोडून दिल्यात, आमची मुडां एके म्हळ्यार भाशेन आमी दुस्मानकायेक लागून उस्तून तोडून भायर उडयल्यात. मुडां आमची एके म्हळ्यार भाशेन लूज करून आमी उडयल्यात. उडोवपी कोण? आमीच. आनी ह्याच खातीर बाबा म्हणिनो आमची पाडां मुडां परत आमी गोट करूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. पाडां मुडां आमची परत सोदुया, पाडां मुडां आमची गोट करुया. कोणाची? आमचे फामिलीची. कित्याक आमची फामील पयली समुदाय. कसलेय कारणाक लागून तर तुटल्यात जाल्यार, पाडां मुडां हाडल्यात जाल्यार, झाड तर उमटूंक पावलां जाल्यार ते आमी परत गोट करूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. देखून बाबा म्हणिनो पाडां मुडां गोट करूंक एकामेका लागीं बोगसणे मागून जेवपाची आमी गरज आसा. हो पयलो संदेश आमकां आयच्या दिसाक.
हांवें म्हजी फामिलीची पाडां मुडां सोदपाची गरज आसा. पाडां मुडां तुटल्यांत जाल्यार कसलेंय कारण तें जावं, भाटां बेसांक लागून जावन कित्याकूय लागून तें जावं, हांवें म्हजी पाडां माडां सोदून काडून हांवें नव्यान जेवपाची गरज आसा. हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार 30 आनी 2 वांगडी ल्हान ते जाणटी पर्यंत एकठांय एका घोराब्यान जेवन जियेतात, जॉयंट फॅमिलीन जियेतात, हो कॉन्सेप्ट तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला. एका घोराब्याचें फॅमिली ट्री तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला. जाल्यार भाव भयणीनो, आमची पाडां मुडां आमी सोदून काडुया आनी आमचे कसलेय सांगलांदे भशेन कसलेय कारणांक ती तुटल्यात जाल्यार परत बांदून गोट नव्यान ती आमी बांदुया. हें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो, आमची जाणटी आमकां जोड जातात जाल्यार जेजूक ताची आवय बापूय जोड जावंक ना. एब्राहम लिंकनाक ताचो बापूय चामार जावनूय जोड जावंक ना. तो प्रेसिडेंट जालो खरो, येदो व्हडलो मानाचो मनीस जालो खरो, जोड जावंक ना. आमकां आयज आमची शेपाय शेमाय जाणटी जोड जावन तांकां जाणट्यांच्या घरांनी आमी घातल्यांत काय? हो विचार भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमी करुया. आनी भाव भयणीनो, हो विचार आमी सिरियसली करुया, कित्याक 2 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आसात. पयली वस्त, आयच्या दिसाकतान लागशिल्ली तयारी नातालांचे परबेक आमी सुरू करता. दुसरी वस्त, आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे दाखोवणेच्या काळांत आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ओडोक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ताणें जाणट्यांची पिडेस्तांची सेवा केली. तांची चोवनां तो चिंवतालो, तांचे किडे तो चिंवन काडटालो. जाल्यार भाव भयणीनो, आमच्या लागीं कित्याक जायना? आमचे लागीं एकठांय जिवंक जायना? आमचे लागीं तांच्या सांगात्या जिवंक जायना काय? आनी तांकां व्हरोन घातलें जाल्यार म्हजें क्रिस्तांवपण हांव जियेतां काय? जेजूची मुडी हांव जियेतां काय? जेजूचे 3 पिडगां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात शुभ वर्तमानकारान. हे कित्याक दवरल्यात? म्हाका शिकोवंक की म्हजी मुडां कुटुंबाची हांवें जिवोवपाची गरज आसा, तोडून उडोवपाची न्हय. व्हरोन मुडां व्हरोन हो एक ताळो व्हरोन जाणट्याच्या घरान घालूंक न्हय. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खोलायेन हो आमकां विचार करुया आनी आमची नातालां बरीं करूंक आमची घराची हो आमच्या कुटुंबाची पाडां मुडां गोट करुया. सांडल्यात जाल्यार सोदुया, परत एके म्हळ्यार भाशेन मोग थंयसर वचून गोट पाडां आमची करुया. ही पयली शिकवण आयच्या दिसाक भाव भयणीनो. दुसरी शिकवण भाव भयणीनो, आमची पाडां मुडां आमच्या समुदायांनी गोट आमी करुया. म्हज्या शेजार सामाऱ्या मदें म्हजी शेजार सामाऱ्या, म्हजी फामील कशी, म्हजी समुदाय, म्हजी क्रिस्ती भाव भयणां म्हज्या शेजाऱ्याक सामाऱ्याक जियेता ती म्हजी फामील कशी, म्हजे भाशेन क्रिस्तांव ती. हांवें म्हजी पाडां मुडां तांची सगळें गोट करपाची गरज आसा. अनेकदां कसलेय कारणाक लागून ती तुटल्यांत जाल्यार हांवें ह्या नातालांच्या काळांत ती गोट बांदून हाडून जेजूच्या मोना प्रमाणे हांवें ही नातालां समरुमूंक जेजूची तत्वां म्हजी करून जेजून आपली पाडां मुडां सांबाळली तेच भाशेन हांवें म्हजे समुदायाची पाडां मुडां सांबाळूंक आज दुसरी शिकवण भाव भयणीनो. पयलो म्हजें कुटुंब, दुसरें म्हजे समुदायांत म्हजे शेजाऱ्याक. एक पावटी आमकां खबर पासूना म्हजो शेजारी कोण काय म्हणून. देखून बाबा भयणीनो, असले संबंद आमचे नव्यान बांदुया, कित्याक ती म्हजी फामील, म्हजे शेजारी म्हजे फामील, म्हज्या शेजाऱ्याक रावतली म्हजी फामील. कित्याक म्हाका उलो मारल्यार ती पयलीं पावतात. जाल्यार भाव भयणीनो, तांचे सगळे म्हजे संबंद तुटलात जाल्यार आमी परत बांदून हाडुया. ही दुसरी शिकवण भाव भयणीनो. पयले फामिलीन, दुसरे समुदायान. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची दाखोवण करता आसतना ताका पुरगुटणार कसो ह्या वर्साक आमी पळयता. जरी तर म्हजो कुटुंब, म्हज्या कुटुंबाची पाडां हांव बांदतां, म्हजे समुदायांत हांव जेजूच्या तत्वां प्रमाणे जियेतां, जेजू जियेलो ते भाशेन हांव जिवंक वावुरतां, हांव जेजूचो पुरगुटणार जाता. हांवें भाशण दिवंक नाका, म्हज्या जिविताची चालूच पुरो. हांव दुसऱ्या सगळें कशे भाशेन जियेतां ही म्हजी चालूच पुरो. हांव जेजूचो पुरगुटणार जावं. व्हडलें भाशण करूंक नाका, व्हडलें प्रवचन करूंक नाका, व्हडले मागणी करूंक नाका. बगोर असलें जिवीत तर जियेत. जेजूची तत्वां म्हजी करून तर हांव म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या समुदायांत तर हांव जियेत जाल्यार हांव जेजूचो पुरगुटणार जाता. दुसऱ्या उतरांनी हांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो पुरगुटणार जाता. बाबा भयणीनो, असलें मन आयच्या दिसाक आमकां फावो कर म्हण. आनी आतां ती नातालां आनी फ्रांसीस शावेराची दाखोवण आमकां सगल्यांक ओत्मीक बरेपण हाडटली. आमची कुटुंबाची मुळां सांबाळून
जेजूच्या तत्वां प्रमाणे आमी जिवंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावन आमची थोडीच मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक गोराब्याचें व्हडतेपण वळखून घेवंक आनी गोराब्यांतली आकारणी जबाबदारेन पाळूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी गोराब्यां पासत सुरक्षा आनी सवलती निर्माण करूंक तांची फावो ती उदरगत जावंक तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचो गोराबो नाझारेतच्या पवित्र गोराब्याचे देखीन वाडोवंक आनी संवसार दाखयतल्यो वायट बुलोवण्यो पयस करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गोराब्यांत आमी सगल्यांक मानान लेखूंक आनी गोराब्याच्या उदरपणा पासून केल्ल्या सगळ्या प्रमाणीक वावराक लोचेना जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावन आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबांत जाणटीं आसात, भुरगीं आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, पिडींत आसात, घोडे जाणट्याच्या घरांत आसात. तांकां सगल्यांक दोळे धांपून देवाक मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. जेजूच्या नांवान बापा आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी आमकां फावो कर आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान भर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Undia soria borobar altara Galuya amchen koshtukaniva Fabel suire moni soglo somsa Galuya amcha duka cheteme Doruya amcha kalsa cheyaune Undia soria boria min sogle Dunia gare
तुझे दोले म्हज्या बाबा म्हणिनो हे आमचें बलिदान सुरपुतवेदार देवा बापाक मानदाद असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा मोगाड बापात तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सुर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो आनी आयच्या दिसा किरीत भशेन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुका दिनवासूंक कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगोटलें. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबावलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. जेजू आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाकाडणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दोडबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी सगळीं निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोद. आपलीच खुशीन कोश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका
खातीर तूं वैभव मागिसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळन रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोरी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पुती भाग्योन सुसे, भाग्योन दोरदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमची कुटुंबाची मुळां पाडां घोट करूंक जेजूच्या तत्वांनी आमी जिवंक आयच्या दिसाचो संदेश आमकां जेजून शिकयलेल्या मागणे म्हणून आमचे संबंद तुटल्यात जाल्यार आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. ह्या नातालांचे समयार ते परत आमी बांदून हाडटले. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची दाखोण दोळ्या मुखार दवरून ते नव्यान आमी बांदतले आनी पाडां मुडां गोट कोत्तले. हेंच मागून जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून भावार्थाने मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशानून त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं. एकामेकाक त्या जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाचे शले संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शले संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शले संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. आमची कुटुंबाची मुडां गोट सांबाळून आनी क्रिस्ताच्या मुडयां प्रमाणे जिवंक होच जिवो जेजू आमचें खाण पिवण जावन आमकां घोटाय बोड दिता. ह्याच जिव्या जेजूक भावार्थान आपल्या काळजान घेतली सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्याव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। तू सोडगीचे गोडसानीचो हुंडो परदेसांत तू सोड आमच्या काळजाचो येसो ताका जादूगिरास आमचो तुजी विरीन आमच्या जिवनाचो एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजा सोगलीं खावन सोडगीचो हुंडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजा सोगलीं खावन सोडगीचो हुंडो आमचे आवडे। जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया। सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या। तुजो पूत स्वर्गार्थोन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोळीत दिवट्यां परी आमी जावं कोंत्रेकता। देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले ओत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो म्हूण मागता। आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी मातशे बसत। आयज मिसाची भेट समोरबलेल्या पाद्र फ्रेडी ब्रगांजा ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास। ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15। 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें। कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा। कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत। तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा।
कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्र आयदोरची डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दोबाजीक मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आर्चबिशप बोस्ट्रेस फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर आपलें येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर तावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत हो शो सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमची कुटुंबाची मुळां घट्ट करून जेजूच्या मुळ्यां प्रमाणे जिवंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सळवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांचाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jesu jasoy nika, soda soy divon gormaka. Tu Jesu jasoy nika, soda soy divon gormaka. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jesu jasoy nika, soda soy divon gormaka. Tu Jesu